युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हो कायदो बार्देशांत लागू करपाक जाय अशें आदोगाद नरेंद्र सावयकरान कुडचड्यार आयोजीत केल्ल्या गजाली कार्यावळी वेळार सांगलें। गजाली कार्यावळींत लोकांनी चर्चेंत येवन भासाभास करची असो उलो कायदो मंत्री निलेश काब्रालान मारला। दर म्हयन्याच्या निमण्या ब्रेस्ताराक कुडचडे सरकारी तालुका वाचपघरांतले वांगडी रवींद्र भवन कुडचडेच्या सभाघरांत गजाली कार्यावळ घडोवन हाडटात। 24 ऑगस्ट ब्रेस्ताराक कुडचडेच्या वाचपघरांतल्या वांगड्यांनी गजाली कार्यावळीक युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हाचेर चर्चा दवरिल्ली। ह्या कार्यावळीक आदोगाद नरेंद्र सावयकार, कायदो मंत्री निलेश काब्राल आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले। आज गव्हर्नमेंट तालुका लायब्ररी कुडचडे हे एक कमिटी आसा आनी ते कमिटी आनी लायब्ररीच्या वांगडी गजाली म्हणून एक प्रोग्राम करतात। गजाली म्हणल्यार कितें की लोकल इश्यूज जे नॉर्मली खंय तरी बाजार नाजाल्यार हेअर कटिंग सलूनाच्या बाजारांत चालू आसता ही ऑफिशियल प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा आनी हे एवरी लास्ट ब्रेस्तार आमी रवींद्र भवनान तांकां परमिशन दिला करपाक। आमची एक्झिस्टिंग लायब्ररी मातशी कमी जाता म्हणून आमी रवींद्र भवनान बसतात। आनी आज जो टॉपीक आशिल्लो तो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आनी हितून भितर आमचो बाब नरेंद्र बाब येयल्लो तो उलोवपाक। हितून भितर खुबशे डिस्कशन जाले आनी क्लॅरिफिकेशन मेळ्ळें आनी हो विशय जो आसा फुडले अशे अनेक टॉपीक आसतलो अशें करून लोकांनी जे चर्चे भितर येवचे एवरी लास्ट फ्रायडे एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ आमी रवींद्र भवन वेगळ्या वेगळ्या टॉपिकाचेर गजाली म्हणून सब्जेक्ट आसता हे टॉपिकाचेर डिस्कशन विथ रिस्पेक्टेड पर्सन्स ऑफ सोसायटी अलॉंग विथ पीपल टू अंडरस्टँड कितें आयचे हे विशयाचे कशे आमी तोडगे काडूं शकतले। जेन्ना आमी ह्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हेच्या संबंधान जेन्ना आमी विचार करतात वायट आमच्या देशान आसा पूण ज्या देश अशे देश आसात की ज्या देशा भितर हो युनिफॉर्म सिव्हिल पाकिस्तान तुमकां पॉलिगमी पाकिस्तानान मान्य ना। पाकिस्तानान जर तुमी करचें पडटा तुमी गुगलार वचचें आनी चेक करचें पळोवपाक मेळटा की थंय जर दुसरें लग्न करता जाल्यार ताका आर्बिट्रेशन कावन्सील तुका जर लग्न दुसरें करतलो जाल्यार तुका थंय वचून तें परमिशन घेवचें पडटा आनी मागीर दुसऱ्या लग्ना खातीर वचचें पडटा। सो हो कायदो जर थंय आसपाक शकता जाल्यार आमच्या इंडियेंत कित्याक आसपाक शकता अशे वेगवेगळे तरेचे इश्यूज आसात। आणि म्हणून बाकीच्या फक्त भारतानूच न्ही म्हणजे पाकिस्तान आनी बाकीच्या खुबशा देशा भितर सुद्दां हो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जो आसा पळय तें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा तें चाललें आसा। आणि म्हणून जेन्ना आमी आमच्या देशाचो जेन्ना विचार करतात की हो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जो आसा हो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आमच्या देशांत लागू करपाक जाय। आनी एक कितें आसा की तातूंत आनी एक गजाल सांगची वता की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड करत जाल्यार अमक्या एका रिलीजनाचेर धरून की खंयच्या एखाद्या धर्माचेर चड ते वील ट्राय टू कितें म्हणूं ह्या सगळ्या प्रोसेसाक जे आसा ते चड हें करपाचो प्रयत्न ते करतले। आतां ही गजाल कशी जावची ना कारण जेन्ना आमी म्हणटात की एक जेन्ना कोड आमी तयार करपाक सोदता तेन्ना सगळ्यांक जो कोड योग्य मान्य आसा आनी जो सगळ्यांक विश्वासान घेवन फुडें वचपाक शकता अशा पद्दतीचो कोड तयार जातलो। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर।